जुदेवामध्ये उपास करची पद्दत आसली। जुवांचे शीस उपास करताले, तशेंच फारिजेव करताले आनी तांचे शीसूय करताले। देखून फारिजेव जेजूशी येवन म्हणटात, आमी उपास करता, तुजे शीस कित्याक उपास करिनात? आनी जेजू तांकां सारकी जाप दिता। तो तांकां देख दिता जुदेव लोकांच्या काजाराची। जुदेव लोकांचें काजार आमचे भाशेन एका दिसाचें न्हय, जायते दीस काजाराचो सुवाळो चलतालो। आतांच्या भाशेन न्हवरो आनी व्हंकल काजाराची भोंवडी हनीमून हाका वचनासलीं, तीं घराच रावतालीं आनी गांवचो लोक येवन तांकां मेळटालो, परबीं दितालो, जेवतालो, खातालो, पियेतालो, अशें जायते दीस काजार चलतालें। म्हणून जेजू म्हणटा, न्हवरो जेन्ना आसा तेन्ना उपास कोण करता? म्हणजे काजाराच्या दिसा कोण तरी उपास करता? फेस्ता दिसा कोण तरी उपास करता? ना, उपास करूंक एक वेळ आसा, हें तांकां जेजू सांगूंक सोदता। मागीर तांकां तो एक वपार सांगता। ती वपार तांकां चड वळखीची, कित्याक इज्रायलांत दाकांचे मळे आसले आनी ते दाका मळ्यांचो सोरो वायन करताले। आनी जेन्ना वो वायन तयार करता तो ते पोतयांनी भरताले, चामड्यांच्यो पोतयो त्या वेळार। आतां नवो सोरो पोरण्या पोत्यांनी घालूंक जायना, कित्याक पोरण्या पोत्यांनी घालो जाल्यार ताजे भितर गॅस जाता आनी त्यो पोतयो फुटतल्यो, पोतयांचोय बिबाड आनी सोऱ्याचो बिबाड जाता। देखून नवो सोरो नव्या पोतयांनी घालताले। जेजू तांकां आनी एक देख दिता। आतां तुजे कपड्याक एक बुराक जाला आनी तुका तो रिपेर दुरुस्त करूंक जाय, तेन्ना तूं नव्या कपड्याचो कुडको ताका लावचो ना, कित्याक तशें जर केलें नवो कपडो उदकान घालतच आवळटा आनी ते पोरनो आनी नवो दोनी बरोबर बसना। पोरण्या कपड्याक पोरनोच कपड्याचो कुडको काडून लावंक जाय, हें तांकां लोकांक खबर आसलें। जेजू कितें सांगूंक सोदता? जिवितांत बदल जाय आनी बदल आमच्या जिवितांत दर दिसा जाता पळया। आतां तुमचे लागीं तुमच्या ल्हानपणाचो एक फोटो आसतलो, तो काडून पळया, घडये तुमकां तुमचीच वळख मेळची ना, कित्याक आमच्या कुडीन तितलो बदल जाता। आनी एक 10 वर्सां उपरांत जसो आतां हांव आज दिसता तसो दिसतोच ना, कित्याक बदलता, कुडीन बदल जाता। बदल सैबाचो नेम आनी हे फारिजेव बदल मानूंक तयार नासले। आदलेंच जाय, आपलेंच खरें, आदलें सगळेंच भांगार अशें म्हणपी। वय, आदल्यो वस्तू सगळ्यो कितें पाड न्हय, त्यो आमी दवरूंक जाय सांबाळून, पूण कांय गजाली आसता त्यो आमी बदलूंक नाका। देखीक पळया, आदीं आमी गोंयांत आनी अशें ह्या किनारपट्टेर कोस्टल लायन आमची घरां कशीं आसलीं? आदीं घरां आसलीं मातयेचीं। आतां पळय ही इगर्ज बांदला, चिऱ्यांनी बांदला, हाका सिमेंट आसा? ना, कित्याक त्या वेळार सिमेंट नासली, चुनो, माती, रेंव आनी गोड, तें बरें वांटून तो पेस्ट करून हें सगळें बांदलां, पण आजून उरलां। पूण आतां तशें बांदूंक कोण बांदता? ना। आदलीं आमचीं घरां पयलीं मातयेचीं जालीं, मागीर आमचीं घरां आयलीं चिऱ्यांचीं आनी आमच्या नळ्यांचीं घरां आसलीं। आतां नळ्यांचीं घरां उणें उणें जायत चल्ल्यात, कित्याक आतां ते नळे मेळनात, मेळ्ळे जाल्यार ते घालतले नात, मागीर ते नितळ करूंक जाय गिमांत वयर चडून, नाजाल्यार पावसांत पोंवता, कोण करतलो? म्हणून आतां आमी आमची घरां बांदपाची पद्दत बदलल्या न्ही। कोण आतां म्हणना ना म्हाका नळ्यांचेंच घर जाय म्हूण असो हट धरपी कोण आसा आतां? चडशे कोण नात। अशें आमचे पळया कपडे, पोर्तुगेजांच्या पयलें आमी दुसऱ्या पद्दतीन न्हेसताले। आतां आमी
वेगळे पद्दतीन न्हेसता काळा प्रमाणे आमचो बदल जाता न्ही बाबा तसोय बदल आमच्या धर्मांतय येवंक जाय आनी आमच्या कथोलीक धर्मान जाला पूण आजून आमचो लोक आसा गोंयांत तांकां हे अशें लोकांक तोंड करून मीस पेटयल्लें नाका आनी गांवच्या भाशेंतल्यान मीस केलें नाका तांकां लातीन भाशेन जाय आनी तें कशें ह्या आल्तारार न्हय त्या आल्तारार पाद्रीन लोकांक पाठ करून सगळें लातीन भाशेन केलेलें जाय तसल्यांक हांव म्हणटा तुमकां लातीन मीस जाय न्हू तांणी म्हणप कितें तें बरें दिसता मीस बरें करूंक भेटप न्हू मिसांत आमी वांटो घेवंक आसा बरें मागण्यांक तुमी जाप दितल्यात डॉमिनोस कोबिस्कोम एत कोम स्पिरितो तुओ तें सगळें तुमी जाप दितल्यात तर हांव शर्मांवूय लातीन भाशेन दितां ना 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 शर्मांव खंय तांकां इंग्लीश भाशेन जाय कित्याक मीस लातीन भाशेन शर्मांव खंय लातीन भाशेन नाका हांकां लातीन येता पळय असलो मूर्ख लोक आमचो आनी हातूं पाद्री आसात थोडे त्या चिंतपाचे पाद्री आसात लातीन मीस जाय म्हणून सदांच आमी उक्त्या मनाची आसूंक जाय हें आमकां जेजू सांगूंक सोदता आमची मनां धांपून दवरप न्हू आमी आमच्या जिवान हटवादी जावंक उपकारना कोण आमकां कितें बरें सांगता तें आमी आयकूंक जाय आपणावंक जाय आनी आमचें जिवीत आमी बदलून घेवंक जाय ती कृपा आमी आज मागुया